ह्या जापा मार्कान बरयल्यान केवळ आमकां एंटरटेन करूंक वा जेजून गुण करची सकत आसा वा आजाप करची सकत आसा म्हणून न्ही. खंयची पिडा त्या काळार पातकांची शिक्षा म्हणलें चिंताप स्पश्ट आसलें. थोडे हास्यास्पद थोडी सवालां तुमकांय सपनां पडटात की तुमी कशें जेवतना तुमी हातान घेतलें तोंडाक सेता की नाकार पडटा की असलीं ल्हान ल्हान सवालां विचारतात. जेजू बाळकातय म्हज्या भावन आनी भयणीनो, मार्काच्या वांजेलांत जेजून गुण केल्लीं जायतीं गणितां आसात, जायतीं अजापां आसात. हीं अजापां मार्कान बरयल्यान केवळ आमकां एंटरटेन करूंक वा जेजून गुण करची सकत आसा वा आजाप करची सकत आसा म्हणून न्ही. बगार ह्या एका गणिता मुखांतर आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावूं. देखून खंयचीं गणितां आमी पळयल्यार ती गणितां सविस्तार रितीन दिल्या. नातल्यार बार्तिमेव जेजून पळयलें, ताका आपडलें आनी गुण जालो तितलें मार्कान बरयल्यार पुरो आसलें. पूण एक ल्हान ल्हान संगती विवरण थंयसर दिलां. आमी त्या व्यक्ती भाशेन भावार्थांत थीर रावूंक, भावार्थांत वाडूंक आनी आमचो भावार्थ थीर करूंक. देखून एक बरयल्यो एक शब्द एक वाक्य हातूंत गरजेचें. पूण थोड्यो गरजेच्यो विशय आमी पळोवया. पयल्यान पयलें कुरडो बार्तिमेव ही पिडा ताका दोसताली तरी ताका बरें जावंक आशा आसली. उर्बा ताचे थंय आसली. हांव बरो जावंक शकतलो, बरो जातलो म्हणलें एक बरें चिंताप ताचे थंय आसलें. एक सकारात्मक चिंतपान तो बरयल्लो, नकारात्मक न्ही. ही म्हजी शिक्षा, हांव जल्मता म्हणून असो आनी मुखार हांव तसोच आसतलो ना. बगार एक सकारात्मक चिंताप ताचे थंय आसलें. अशें धैर्यान खंयचीय संगत फुट करून बरें जावंक ताची उर्बा आमी आयच्या वांजेलांत आमी पळयता. दुसरें जावन जेजूक ताणें पळोवंक ना तरी जेजू विशीं ताणें आयकल्लें. आयकूंची सकत ताणें वापरली. पळोवंक ताका दिसना तरी आयकूंची सकत ताणें वापरली. देखून तो म्हणटा जेजूची ताची फाटली चरित्रां ताका कळीत आसली. देखून तो मागता आसतना जेजू दाविदाच्या पुता म्हणून उल्लेख करता. दाविदाच्या कुळयेंत हांव आयिल्लो. हो एक श्रेश्ठ व्यक्ती. ताका ताणें पळोवंक ना तरी तो व्यक्ती एक श्रेश्ठ व्यक्ती म्हूण तो जाणा आसलो. देखून आपलें मागणें जेजू मुखार दवरता आसतना जेजू दाविदाच्या पुता म्हूण तो उल्लेख करता. आनी थंयसर जायते ताका बेश्टायतात, तणबस म्हणटात. तरी तो ताचो वावर, ताचें चिंताप, खंयच्या कुशीन तो आसा, खंयच्या मोगान तो थंयसर आयला तें तो ताचें हट्ट तो सडिना, कोणायकी गणने तो करिना. आत्मीक संगतींनी असल्यो जायती अडकळी आमकांय जायते फावटी दोसतात. पूण आत्मीक जिवितान आमचें जिवीत असो शेवट पडूंक आमी आमचें हट्ट, आमचें धैर्य, आमचें प्रयत्न खंडीत सोडूंक जायना. खंयची पिडा त्या काळार पातकांची शिक्षा म्हणलें चिंताप स्पश्ट आसलें. देखून म्हजी एक पातकाची शिक्षा म्हणून तो ओगेस बसना, आपलें प्रयत्न करता. एक दृढ भरवसो दवरून जेजू मुखार तो परत मागता. हांगासर आनी एक विशय आमी पळयता. 1000 लोकां मदें जायतो लोक थंयसर आसलो तरी ह्या एका व्यक्तीचो ताळो जेजू आयकता. खडा भशेन जेजू थंयच रावलो म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. कित्याक ताचें मागणें आयकूंक तो जेजू थंयसर रावता. 1000 लोकां मदें जेजू त्या व्यक्तीचें मागणें आयकता, ताकाय थोडो वेळ दिता, ताकाय गूण करूंक तो मुखार सरता. जेजून थंयसर आसलेल्या सगळ्यांक गूण करी येतें. जायते पिडेस भलायकीनातले थंयसर हजर आसले. पूण जेजून एकल्याक गूण करूंक ना. कोण ताचे सरशी भावार्थान आयलो तांकां मात्र जेजून गूण केलें. आनी हांगासर त्या कुरड्या व्यक्तीक सांगलेलीं तीं उतरां, म्हजें हांव तुका कितें करूंक जाय, म्हजें हांव तुका कितें जाय. आनी कैदाळा ताणें म्हाका दिश्ट जाय म्हूण सांगली. आनी त्या वेळार जेजू भावार्थान आयिल्ल्या त्या व्यक्तीक बरो करूंक मुखार सरता. भाऊ भयणीनो, कुरड्यांक आमी जायत्यांक पळयलां. तांचे लागीं आमी उलोवंक चड वचूंक ना जावंक पुरो. काळ्या दोळ्यांक एक ग्लास दवर, काळो ग्लास दवर
थोडे फावटी हातांत एक स्टेक घेवन वाट उतोरचें वा वाटेनेचें आमी जायते फावटी आमी पळयलां आनी तांचे विशीं आमकां एक दुसरीच एक अभिप्राय आसा. आदल्या हप्त्यांत बेंगळुराक गेल्ल्या वेळार म्हाका कुर्ड्या संगता एक संवाद करूंक थंयसर अवकाश लाभलो आनी जायतो वेळ संवाद केल्या उपरांत तांचे विशीं म्हाका बऱ्यो सांगिल्ल्यो बऱ्यो लागल्ल्यो थोड्यो संगती तुमचे लागीं वांटून घेवंक हांव आशेतां. पयल्यान पयलें आमी चिंचे आसा तांकां दोळ्यांची दिश्ट ना बगार देवान तांकां सडीत बुदवंतकाय दिल्या. देवान दोळे दिना तरी सडीत बुदवंतकाय दिल्या. तांकां एक सिक्स्थ सेन्स आसा म्हणलें चिंतप जायते फावटी आमच्या मतींत उदेल्लें आसा. देखून पयले सवाल जावन हांवें तांचे लागीं विचारलें आसा, तुमकां दोळे ना तरी तुमकां सडीत बुदवंतकाय दिल्या हें तूं फातयेताय गी. आनी त्या वेळार ताणें दिल्ली जाप, आमकांय तुमचे बरी सडीत कांय दिवंक ना, पूण आमकां दिल्ली आमची बुदवंतकाय आमी वापरता. तुमकां पळोवंक शकतात पूण तुमकां तितली गरज म्हण दिसना, पूण आमी पळोवंक शकना पूण आमची बुदवंतकाय वापरना. आमी तुमचे बरीच आमचे तावन कितें करूंक जाता, कसलें कशें तुमी काम करतात तशें संपूर्ण रितीन खंयचेच अडखळी नासतना आमी काम करूंक शकता म्हूण ताणें जाप दिली आसा. देखून तांच्या घरा वचून थंयसर आमी पळोवंक गेल्ले तर थंयसर ते अरिये करतात, तेच रांदतात, तांचे नेसान बरें करून ते न्हेसतात, रुमाक वेतात, उदक पियेतात, मार्केटीक वेतात. आमी जाल्यार मार्केटीक वेता आसतना पयशे दिवन आमी वस्तू काण घेता, पूण ते गुगल पे दोळे तांकां दिसना तरी अरियेकलो तांचे लागीं गुगल पे आसा. पयशे चड ते वापरनात, कित्याक जायते जाण तांकां सूख वाटेन व्हरतात. देखून तांणी तेय चड डिजिटल जाल्यात. देखून जें कितें संवसारांत तंत्रज्ञान आसा तेय संपूर्ण रितीन वापरूंक तांचे प्रयत्न करतात. जिवितांत तांणी मोबायल येदोळ पळोवंक ना तरी आमी वापरले बरीच आमचेच मोबायल आमी अशें वापरता. तांकां दुसरे मोबायल ना, तेंच मोबायल थोडे ते तांचे फिचर्स दुसरे आसात, तांचे एक्सेसिबिलिटी जावं पुरो तांतले सकड वापरन आमचे बरीच मोबायल कॉल करूंक मॅसेज धाडूंक ते शकतात. ऑडियो वापरन अरियेक संगती ते करतात, वांजेल वाचतात. तांचे लागीं कितेंय खंयच्याय वांजेलाचो वाक्य सांगल्यार तो व्यक्ती खंडीत थंयसर सांगूंक तयार आसलो. अरियेक दीस देवाचें उतर वाचतात. देवाचें उतर तांकां दोळ्यांनी पळोवंक जायना तरी थंयसर लिपी मुखांत्र तांच्याच लिपीन ते वाचूंक ते दिसान दीस वाचतात. देखून ते म्हणटात तुमी तुमच्या दिश्टीन केवल 1% मात्र वापरलें तर आमी 99% वापरन आमची बुदवंतकायेन जें कितें तुमी करतात तें आमी आमच्या जिवितांत करूंक आमी शकता म्हणली जाप ताणें दिल्ली आसा. तांचे लागीं जायतो लोक येवन वाटेर मेळटा आसतना थोडे जावन विचारतात थोडे हास्यास्पद थोडी सवालां. तुमकांय सपनां पडटात गी, तुमी कशें जेवतात, जेवतना तुमी हातान घेतलें तोंडाक सेता गी, नाकार पडटा गी, असली ल्हान ल्हान सवालां विचारतात. देखून तांणी आमकां दिल्ली जाप, तुमी जेवतना तुमचें तोंड दिसना तरी तुमी आतां तावन तोंडाकच व्हरतात, तुमी आरसो घेवन जेवंक बसनात. हरियेक संगती जें कितें आमी करूंक शकता ते हरियेक संगती ते करतात आनी तांचें जिवीत संपूर्ण रायन जियोंक ते प्रयत्न करतात. देखून अखेरेक जावन ताणें दिल्ली जाप आसा, ताणें दिल्ली जाप आसा, तुमी आमचे वयर बिरमोत पावची गरज ना, आमकां इन्सूंची गरज ना, आमकां परक्या बरी पळोवची गरज ना, वा पयस रावून वो कुरडो वाच्यान कांय जायना म्हणलें चिंताप तुमचें थंय आसूंक नजो. आमी तुमचे बरीच देखून आमकांय जोगतो मान गौरव दिया, केवल भीक दिवचें आमकां गरज ना, ताचे वरवीं दुसऱ्याच रितीन आमी जियोंक शकता. आमी शिकल्या, आमी कामाच्या सुज्ञेर आसा, आमकां एक बरें काम करून दिया, आमी बरें काम करूं, तुमचे बरीच काम करूंक शकता म्हूण त्या व्यक्तीन जाप दिल्ली आसा. भाऊ भयणीनो, जें कितें उणेंपण आमी भोगता जायते फावटी आमी निराशी जाता, पूण तांणी तांच्या जिवितांत बरोवसो सांडूंक ना. तर ह्या गणिता मुखांत्र आमचे जिविताचो जें कितें आमचें थंय उणेंपण आसा तें उणेंपण लेखी नासतना जें कितें बरेंपण आमकां देवान दिलां ताका अर्गां दिवन आमचें जिवीत संपूर्ण रितीन
जियोंक आमी प्रयत्न करया. त्या कुरड्या बर्तिमेवान ताच्या जें कितें तांकां मागल्लें मेळटा म्हणसर ताणें हट्ट सोडूंक ना. बावडताच्या जिणयेंत आमी मागता म्हणसर आमकां मागचें, आमकां आमी मागल्लें मेळटा म्हणसर आमच्या जिवितांत आमी मागण्याचें हट्ट सोडचें नाका. खंडी एक दीस वा आनी एक दीस जें कितें आमी मागल्लें खंडी देव आमकां फावो करतलो. दुसरें जावन जेजू सरशी येता आसतना, जेजूक ताणें आपयता आसतना ताचे थंय आसलो शेलो ताणें काण उडयलो. आदलें जिवीत ताणें सोडलें, नव्या जिविताक वेंग मारूंक तो मुखार सरलो. आनी हांव जेजू मुखांत्र बरो जावन नवें जिवीत जियेतलो म्हणलें एक दृढ पातीनेन तो जेजू सरशी सट्ट करून उठून मुखार वेता. हांगासर आनी एक विशय आमी मतीन घेवंक सोदर. तो केवल कुडीन मात्र बरो जालो न्हय, ताका दिश्ट लाभली कुडीची मात्र न्हय, आत्मीक रितीनी तो बरो जावंक पावलो. तो आयिल्लो केवल कुडीन बरो जावंक न्हय, बगार आत्मीक रितीन. देखून आमी पळयता केवल कुडीची गरज तिरसोंक जाय तर बरो जावन वा दोळ्याची दिश्ट मेळोवन सीदा तो घरा वेतो. ताच्या कुटुंबादारा सांगता वा कुटुंबांतय तो एक जातो, कुटुंबांतय आपलो संतोष वांटून घेतो. पूण हांगासर बरो जाल्लोच तो घरा वचूंक ना, बगार जेजूचो पाटलाव करून गेलो. जेजू तावन ताका बरेंपण लाभल्लें जाल्ल्यान आत्मीक रितीन आनी जेजूचीच हांव सेवा करता. जेजूचो पाटलाव तो करून गेलो, घरा वचूंक ना. आत्मीक रितीन भलायकी जोडून तो नवें जिवीत जियोंक मुखार सरलो. आनी एक प्रमुख विशय आमी पळयता, गूण जाल्ले सक्कड पवित्र पुस्तकांत आमी जायतीं गूण जाल्लीं गणितां आसात. हर एक फावटी जेजू आपयता आसतना तक्षणच सट्ट कर हो शब्द जायते कडेन वापरला. जेजून पेद्रूक आपयता आसतना तो सक्कड सांडून तक्षणच थंयसर वापरलो शब्द तक्षणच तो जेजूचो पाटलाव करून गेलो. जेबे देवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव केदाळा जेजून ताका आपयलें, तक्षणच फाटीमुखार तांणी पळोवंक ना, सट्ट करून तो ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. हांगासरी जेजू आपयता आसतना कुरड्याक तसो शब्द वापरला, तक्षणच सट्ट करून तो जेजूचो पाटलाव करूंक लागलो. भाऊ भयणीनो, हें घडीत आज आमच्या नियाळाक आसता आसतना आमच्या मागण्यांत आमी बरोवसो सणसो नाका. आमचें थंय आसलें उणेंपण लेखचें नाका, पूण आमकां देवान दिल्लें बरेंपण आमच्या मतीक हाडून देवाक आमी अर्गां दिवया. मागण्यांत बावार्थाचें हट्ट आमी तिर सांबाळया. खंडीत एक वा आनी एक दीस जेजू आमकां मागल्लें खंडीत सावन फावो करतलो आनी नव्या बरवशान कशें त्या व्यक्तीन आत्मीक रितीन बरेंपण जोडून जेजूचो पाटलाव केलो, तशेंच आमच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन जेजूचो पाटलाव करून आमच्या जिविताचो शेवट जोडूंक करपाक तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें हजर जाता आसतना तेच कृपा आमी मागून घेवया. आमेन.